आता विधी नवरात्राचे झाले विधी झाल्या उपरांत एक नवीन मूर्ती शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंदमाता कात्यायनी कालरात्री महागौरी सिद्धिदात्री हे 9 देवीची रूपांनी आता पूजादान आता पाठ वाचनाक सुरुवात झाली. पाठ वाचन झाल्या उपरांत दनपरां आरती तीर्थप्रसाद जातलो. तीर्थप्रसाद झाल्या उपरांत सांजचे 6:30 सूरज सहकारी आणि साथी कलाकारांचे भजन आसतले. त्या उपरांत 8:30 पुराण वाचन आसतले. पुराण वाचन झाल्या उपरांत प्रसिद्ध कीर्तनकार ब हैवत भंडारे यांचे कीर्तन आसतले. कीर्तन झाल्या उपरांत आरती तीर्थप्रसाद जातलो आणि पंचमी 5वे माळेक 26 शुक्रार 26 तारखेच्यान देवी घरारात बदलली वयतली आणि शेवटच्या दिसा नवमी दिसा रातचे देव देवणात आणि भुतनाथ आदी तरंगां बसयली वयतली. नवरात्री उत्सवाचो पयलो दीस आमी सुरवात केल्ली आसा. पयलो दीस म्हटल्यार पयले दिसा आमी ग्रामस्थांचे 4 चौगले पयलीं देवाक अभिशेक केलो. मागीर देवाचें घटस्थापना करून ब्राह्मणा कडसून पुजा अर्चना केली. आयचो पयलो दीस देवीक 4 चौगुल्यांनी देवीक माळ घातली. मागीर देवीक माळ घालून रवणाक पंचदेवताक माळ घातली. मागीर 4 चौगुले आपल्या कुळाक वचून मूळ कुळाक आनी मूळ पुरुषा कडेन माळ घातली आसा. अशी आयची आमी सुरवात नवरात्राची